तुमचे अलायन्स पार्टनर आहा पळय आरजी आनी आरजीन एक पोस्ट घातलेलो फाटल्या दिसांनी की डिफेक्टर्स आहा ते आमकां नाका म्हणून आनी ना मात तुमच्या कडेन अलायन्स आहा न्हू ते तांकां नाका जाल्यार मागीर कितें करूया ना मात अलायन्स आहा न्हू तांकां नाका म्हणलें तर घेवं नाका बरें आहा कांय प्रॉब्लेम ना न्ही तांकां डिफेक्टर नाका घेवं नाका बरें अलायन्स पार्टनर्स न्हू तुम्ही घेतले अशें कितें जावं शकता तो काणकोणचो तुमचो हितून जॉयन जाला पळय तेजेर तेंच्यांनी हें केलां डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाक गोवा फॉरवर्ड पक्ष ना हें क्लियर तकलेन धरा इझीदॉराक आमी घेतलो प्रशांत नायकाक बेनिफीट जावपाक त्या टायमार हांवें चिंतूंक ना की येदो व्हडलो तेजेर आवाज जातलो कित्याक म्हाका एक खबर आहा की 90% कॅबिनेट गोंयची डिफेक्टरांचें आहा आनी कोण तेजेर उलयना विजय सरदेसाय एक पडिल्ल्या आमदाराक मेंबर म्हणून येता आनी कॅन्डिडेट खंयच जालो म्हणून सांगना आनी येदो व्हडलो इशू जाता सो हो इशूय कोण करता जाका त्रास जाता तो करता आतां खूब जाणांक तांचे फिलिंग्स हर्ट जातात वो तांचे पार्टीचे स्टँड आहा इन्क्लुडींग आरजी ऑर मे बी काँग्रेस तांचे स्टँडाक हांव मान दितां दे हॅव अ रायट टू देअर स्टँड एंड आय रिस्पेक्ट देअर स्टँड बट आवर इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिसिजन इज टू एन्श्युअर दॅट वन ऑफ द ओरिजिनल रिव्होल्युशनरीज ऑफ गोवा प्रशांत नायक म्हणटा तुमी सगळ्यांक जाणा आसतले की पयलीं खरे क्रांतिकारी ते तेन्ना प्रोग्रेसीव स्टुडंट्स युनियन आशिल्ले भुरग्यां खातीर झगडटाले खरी क्रांती करून 50% कन्सेशन मेळिल्लें अशा मनशाक रिप्रेझेंटेशन मेळचें ताचे खातीर आमी हें केल्लें आमी येदो व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो हो चिंतूंक ना आनी आय एम एपॉलॉजेटीक आय एम सॉरी फॉर नॉट एंटिसिपेटींग दीस टायप ऑफ अ रिस्पॉन्स एंड I will not make my party a platform for defectors. This I am willing to be on the record. And we will get in people who fight to defend them. तुम्ही पळयतात GNH.